नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कळंगूट अपघातांतल्या एकल्याक आयतारा सकाळीं आयल्या मरण उपचारा खातीर जीएमसीन केल्लो भरती। मालप्या अपघाता उपरांत कारीक पेटलो उजो, एकल्याक दुखापत, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। हणजुणा हॉटेलाक पेटलो उजो, थळाव्यांचे सादूरतायेक लागून टळो मोठो अनर्थ। साकोर्डा धारग्या कोसळ्ळें मातयेचें घर, सुमार 1 लाखाचें लुकसाण, तलाट्यान केलो पंचनामो। सेजा कामगारांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट, काम परते मेळिल्ल्यान आटयले उपकार। दिसा उजवाडा जावपी चोरयांच्यो घडणुको हाडात आटपान, म्हापशेच्या विक्रेत्यांची पुलिशेक विनवणी। आता खबरो विस्तारात। कळंगुटे डॉल्फिन सर्कला कडेन शेनवारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक आयतारा सकाळीं मरण आयलें। अपघातांत ताका गंभीर दुखापत जाल्ली। धोकादायक पद्दतीन गाडी चलोवन दुसऱ्यांचो जीव धोक्यान घातिल्ल्यान पुलिशेन ड्रायव्हराक अटक केल्या। शेनवारा कळंगुटे डॉल्फिन सर्कल हांगासर एक भिरांकूळ एक्सिडंट जाल्लो। एक रेंट कार गाडी 9 ते 10 पलट्यो मारून फुडल्यान जी एक टॅक्सी वॅगनर कार येताली तिचेर आपटिल्ली आनी ह्या सगळ्या एक्सिडंटाची जी फुटेज आहा ती CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाल्ली आनी ती काल आमी न्यूज केल्ली। तेची आतां मेजर अपडेट जी आसा ती येयल्ली आसा। ह्या एक्सिडंटान एकूण आमी जर पळयत जाल्यार जी रेंट कार पलटी जावन पडलेली तेतून 4 जाण लोक आशिल्ले आनी हे सगळे स्टुडंट आसले, सगळे तामिळनाडू कोयंबतूर हांगासरले आसले आनी रश एंड नेग्लिजंट ड्रायविंगाक लागून हो एक्सिडंट जालो हे आमकांय कळटा, कारण CCTV कॅमेरान आमी पळोवंक शकता जी फुटेज कॅप्चर जाली तेतून ती कशा तरेन गाडी फास्ट येयल्ली आनी मागीर पलटी जावन ती पडत गेली आनी फुडल्या कारीचेर ती आपटली। आतां हेतून दुर्दैवान आयज सकाळीं ह्या कारींतलो एक जो रघुल म्हणून आसलो 18 वर्सांचो भुरगो तो तेका मरण येयलां आनी बाकीचे जे आसले एक ड्रायव्हर आसलो तो रेंट कारीचो, तेचें नांव आसा कसीर रंजन मोहन, तो 21 वर्सांचो। त्या उपरांत बिजॉय डॅनियल एम्युअल हो 18 वर्सांचो, कौशिक मणिकार म्हणटा तो 19 वर्सांचो आनी रघुल 18 वर्सांचो। तेतूंतल्यान रघुल हेका आयज सकाळीं मरण येयलां ही खबर आसा आनी हेतून ड्रायव्हर जो आसा कसीर रंजन मोहन हेच्या आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला, कित्याक तर तो स्पिडीन गाडी चलयतालो, मोटर व्हेकल एक्टा अंडर तेचेर गुन्यांव नोंद जाला, तेका अरेस्टूय जाला अशी माहिती आमकां मेळटा। तर ह्या कालच्या एक्सिडंटात एकल्याक दुर्दैवी मरण आयलां आनी ड्रायव्हर जो आसा कसीर रंजन मोहन हेका पुलिसांनी अरेस्ट केला। अपघाता खातीर सदांच चर्चेंत आशिल्ल्या मालपे पेडणे रस्त्यार आयतारा फांतोडेर कारीक सेल्फ एक्सिडंट जालो। ओव्हर स्पिडीन कार चलोवप्यान नवीन बांदकाम सुरू आशिल्ल्या रस्त्या वयल्यान मातयेच्या ढिगाचेर गाडी चडोवन 15 मिटरा वयल्यान ती सकयल कोसळ्ळी। उपरांत हे कारीक उज्यान पेट घेतलो। ह्या अपघातान एकल्याक दुखापत जाल्या, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। होंडा सिटी कार जी गोव्यावरून महाराष्ट्रामध्ये जात होती आणि ती गाडी स्पीडली स्ट्रेट रस्ता म्हणून त्यांनी काढली गाडी आणि ते ढिगाऱ्यावरून 3 पलट्या खाल्ल्या। त्याच्यामध्ये 2 मुलं आणि एक नवरा बायको फॅमिली अशी त्याच्यामध्ये होती। नशीब की त्यांना काही झालं नाही, खरचटलं जरा लहान मुलांना, पण ते आता सुखरूप आहेत। पण हा गोव्याचा रस्ता जो
MVRने केलेलं आहे, सरकारने त्यांना कंपनीला काम दिलेलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे, ते कितपत योग्य आहे? हा रस्ता जो आहे भयानक आहे. कोणाला पर्यटकांना यायचं असेल तर आपला जीव सांभाळून यावं, गाडी फास्ट चालू नये आणि जास्त करून पावसात ना आलं चालेल आणि जास्त करून रात्रीचं येऊ नये एवढी विनंती करत आलो आहे. आणि आज जो अपघात झालेला आहे रात्री, नशीब की ह्याच्यामध्ये मृतदेह सकाळी दिसले नाही, नशीब की काय झालं नाही त्यांना, तर आज परिस्थिती वेगळी होती. प्रत्येक ठिकाणी बघायला गेलो तो जो MVRने केलेला NH66 रस्ता, त्या ठिकाणी कुठेही लाईट दिसत नाही. जी लाईट पाहिजे ज्या NH66ला ती कुठेही दिसत नाही. त्याच्यामुळे हे अपघात आणि बोर्ड जे पाहिजेत, जो फ्लॅग कुठे आता डेंजर आहे त्या ठिकाणी बोर्ड पाहिजे, तो बोर्ड पण दिसत नाही. अशी परिस्थिती आहे. परत विनंती करतो, कोणाला पर्यटकांना यायचं असेल तर गोव्यामध्ये सांभाळून या, सावधानी या आणि रात्रीचं येऊ नये एवढीच विनंती. धन्यवाद. हणजूणच्या मायणा बीच क्लब हॉटेलाक शेनवारा राती कडेन उजो पेटलो. डीजेच्या इक्विपमेंटाक लागुल्लो हो उजो उपरांत सगळी कडेन पातळ्ळो. हॉटेलाक उजो लागलो तो पळोवन थळाव्या लोकांनी धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उपरांत उजो पालोवपी दळाक कळीत केले, पूण त्यान आदींच थळाव्यांनी उजो नियंत्रणांत हाडिल्लो. शेनवारा रात्री 11 वरांच्या सुमाराक अर्जुनच्या लोकप्रिय नाईट स्पॉटार आशिल्ले माई बीच क्लब हॉटेलच्या बार काउंटराक काल रात्री उजो लागलो. हेर वाठारांनी उजो पातळचो न्हय, थंय जमिल्ल्या लोकांनी उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. थंय पावतकच उजो पालोवपी दळांनी बेगोबेग फेर फवारून उरिल्लो जो उजो आशिल्लो तो निवळपाचो प्रयत्न केलो आनी हेर वाठारांत थंड जावपाची खात्री केली. हो उजो नेमको थंय चालू आशिल्ल्या डीजेच्या वायरींग शॉर्ट सर्किट असल्या कारणान लागलो. दिवचलच्या सेजा कंपनीन कामाचेर रुजू जाल्ल्या कामगारांक शिष्टमंडळान शेनवारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांचे उपकार आटयले. खुबशे घराबे मायनिंग वेवसायाचेर आदारून आसात आनी मायनिंग सुरू जावप गरजेची आसा. 11 ऑगस्टाक पब्लीक हियरिंग जातली, हाका लोकांनी सहकार्य करचे उलो सेजा कामगारांनी मारला. असेंब्लीन सीएमान सांगला की मायनी बेगीतल्या बेगीन चालू करता, त्या खातीर आमी तेजें अभिनंदन करपाक गेल्ले आनी तेजें आमी आज सीएमाचें अभिनंदन केल्लेलें आहा. आनी सीएमान आमकां सांगलेलें आहा आमी 93 लोक भितून सरल्यात, तेंच्या कडेन आपूण सदांच आसतलो आनी मायनींग बेगीतल्या बेगीन चालू करता म्हणून सांगला. तशेंच दोन मतदारसंघाचे मये मतदारसंघाचो प्रेमीन शेख आमदार आनी तसो बिचोलचो आमदार चंद्रकांत शेट्ये हेंच्यांनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आहा कामाक घाल्ल्याना आनी काम बेगीतल्या बेगीन चालू करया म्हणून सांगला. तशेंच आतां जो ह्या आहा जी बाजारपेठ सगळी ठप्प जाल्ल्या, शॉप ओनर तशेंच ट्रक ओनर, बार्स ओनर, मॅकानीक, स्पेअर पार्ट सगळी ही सायकल कशी एक चेन कया तेन्ना ही सगळी मायनिंगेचेर डिपेंड आहा. तेन्ना मायनिंग बेगीतल्या बेगीन चालू जावपा खातीर हेंचो सगळ्यांचो येताची 11 तारखेक ऑगस्टाची तेन्ना 10:30 पब्लीक हियरींग आहा, तेन्ना लोकांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो आनी सरकारानूय सांगला तेन्ना तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें मायनी चालू करपाक आनी तसोच गोंयांत आहा तो परत बिझनस चालू जावचो अशी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन जनते कडेन आनी तशेंच सगळ्या लोकां कडेन प्रार्थना करता. म्हापसा वाठारांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुको आनी चोरयो ह्या फाटभुंयेर शेनवारा म्हापसा मार्केट संघटनेन पुलीस निरीक्षकां वांगडा खासा बसका घेतली. ज्वेलर्स संघटनांनी एकठांय येवन म्हत्वाच्या वाठारांत CCTV कॅमेराज बसोवचे अशी सुचोवणी ह्या बसकेन दिली. तशेंच ज्वेलर्साच्या दुकानांनी चोरयो जावपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यान पुलिसांनी पेट्रोलिंग करप वाडोवचें अशी मागणी ह्या वेळार संघटनेन केली. आम्ही मिटींग घेतलेली आसा, खूप गोष्टी उरलेल्या. आता गोष्टी उलोवन नोट केले आमी, तकलेर उरतले पूण कितलो टायम उरतलो आनी एक्झिक्यूट केन्ना जातले तें आमकां खबर आसतलें. ताका लागून म्हाजें म्हणणें आसलें कितें थोडे एक न्यू ग्रूप तयार करचो, फक्त एक कामां करून घेवपाक, खंयचे सिरियस कामां ते फर्स्ट घेवपाचें, प्रेफरन्स वायज घेवपाचें. कामां जावपाक जाय, ती बेश्ट गजाली तुले उपकारना जाय. कितें दिसता ह्या जे प्रश्नांचेर जर तुमी मेन तुमचो इश्यू आसा रॉबरी खंयच्यान जाता, कितें जाता सगळें नोट करचें, स्टडी करचें. ते कामाक थोडे मनशाक धरपाक जाय, एक्झिक्यूट करपाक. तशें कित्याक लागून जाता अशें दिसता चोरयो? कारणां खूब आसता पूण एक्झिक्यूट जावपाक, काम सॉल्व जावपाक जाय न्ही तें. काम सॉल्व जावपाक ताका लागून सेपरेट मनीस धरया. कित्याक आमी गजाल्यो करतले फक्त अशें मिटिंग्यो घेतल्यो कांयच जावचें ना. तशें जाल्लें आहा खूब फावटी.
हें काम करपाक सेपरेट मनीस दवरया, काम करून घेवपाक. चडचो स्ट्रेस तशें तुम्ही म्हणटा. सीसीटीव्ही कॅमेराचेरूच घातलो. सीसीटीव्ही जर कॅमेरा घातलो जाल्यार हेजेर सुटाव जातलो. क्वॉलिटी बरी आसूंक जाय, बॅकअप चड आसूंक जाय आनी लायफ लॉंग आसूंक जाय. ते पिड्यार जाता तसले उपकारना. तेका लागून आमी बरे बरे मनशाक एप्रोच करूंक जाय. सो तेका लागून बरे मनीसूच जाय त्या कामाक. म्युन्सिपालिटीचे म्हणणें कितें कितें कार्य आसतलें हेचेर? म्युन्सिपालिटी जावं कोणूय इन्स्टिट्यूट हें आसा पळय, बॉडी आसा पळय, आमचे चलयता पळय सोसायटी, तेका लागून मनीस सेपरेटूच धरया म्हणटा तेंकां एप्रोच करपाक. आमी वचोन तें कांय जावचें ना. आमी सपोज हांव गेलो तो गेलो सांगलें डिफिकल्टी फक्त बरोवन उरतली. सो ताका लागून सेपरेट एक टीम करुया, एक काम एक्झिक्यूट करपाक. दारबांदोडा पंचायत वाठारांतले धारगे हांगासर उटंगराचे पावसाक लागून एक मातयेचें घर कोसळ्ळें. जे थोडे घर उरलां तेय कोसळपाचे स्थितींत आसा. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून धारबांदोडा पंचायत वाठारांतले धारग्या श्रीमती तृप्ती तुळशीदास गांवकाराचे हे मातयेचे घर. अर्धे घर कोसळ्ळें, उरिल्ले कोसळपाच्या वाटेर. कोसळिल्ले घराचे माते पोंदा घरांतलें सामान आडकलां. सुदैवान ह्या घटनेंत कोणाक कांयच जाल्लें ना. तृप्ती गांवकाराची घरची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. 2 म्हयन्या पयलीं ताचो घरकान्न भायर पडला. तिका 2 भुरगीं, एक चली नर्सिंग शिकता आनी चलो 12वीक. तृप्तीक मजतीची अपेक्षा. हे कित्याक काडूना तुमी? हे निवळ कित्याक करूना? 2-3 दीस जाले कोण निवळ करतलो. आनी सामान बी आसा पोंदा मातये पोंदा सामान उरला चड आशिल्लें सामान. आरमारी बी कोणाक उरलो कोण काडटलो. तो बी आसल्यार काडटा आसलो न्हू. भुरगीं तुका बारीक ती शिकोवपाक गेली न्हू, मी घरान आसले. आनी आतां तूं रावता खंय? आतां ते असले हांगासरच न्हिदता एके सायटी आनी खंय हे मोडकालोय तुमी न्हिदता आनी तिंगेर वयता गिरायक न्हिदोंक रातची. आनी दिसाची बी हांगाच? ते सायडीन कोण रावता? धीर रावता? ते सायडीन तो रावा. मागीर ते सायडीन सगळें हें जालां मोडलां न्हू. ते फूल घर मातयेचें? हय, हे आमचे फुल्ल मातयेचे. पंचायती सरपंच बी कोण येवन पळोवन गेले? हय, तेच आयिल्ले. आनी 2 भुरगीं शिकता. कितले आसा? चेडो 12वी शिकता. हय. आनी चेडूय शिकता. म्हटल्यार नर्सीचो कोर्स करता. चेडवान हय, शिकता? शिकता. नर्सिंग कोर्स केला? करता, चालू आसा. आनी घोव खंय वयतालो कामा पयलीं? तो घरा कडल्यान काम करी. हां. शेताचें तें काम करी. कितें आतां पावस ना म्हणून उरला ते. एकूच रूम आसा तुमी? हां, ते सायडीन. एक रूम उरला? हय, एक रूम उरला म्हटल्यार तो आतां कोसळटले. का पावस पडत जाल्यार सगळेच हे जातले कोसळटले न्ही पळय. आमी आसा धारग्या साकोडा पंचायत क्षेत्रांतले धारग्या हे गांवांत आसा. ज्या गांवांत तृप्ती गांवकार ही एक गरीब महिला रावताली. तिची घर जें आसा तें भर पावसान फाटल्या दिसा जो पावस पडलेलो मोठो ते पावसान हांगा उदक तुमून तेजी मातयेचें घर जें आसा तें कोसळून पडलें. दय सोयगान तें दिसाचें पडलें. रातचें पडत जाल्यार तेंचेर कितें तरी जिवन हानी जावपाची शक्यता आसली कित्याक ती ते रुमान न्हिदताली. ते 1 म्हयनो पयलीं तिचो घोव वारलेलो आसा. तरी ते परिस्थितीन ती भुरग्यांक शिकयता आपल्या. एकटें भुरगीं नर्सिंग करता, दुसरो 12वी शिकता, 2 भुरगीं आसा चलो आनी चली. आनी तृप्ती गांवकाराचें जें घर आसा जर कोसळ्ळा ती उबी करपा खातीर तेजो कोणाकच आदार सद्याक ना. तेका आदार कोणी तरी करचो, तेका मदत करची, सरकारान तेजी दखल घेवची अशी तेंची म्हणणी आसा. आनी हांव प्रसार माध्यमांतल्यान तांकां एक आव्हान करता. तेंच्यांनी केलां की आमकां कोणी तरी एक आदार करचो अशी तेंची म्हणणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारगेच्यान एकनाथ खेडेकर. 10+2 शिक्षण पद्दती बदला आता 5+3+3+4 शिक्षण पद्दत सुरू करतले अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणात पारंपारीक ज्ञान प्रणाली पासून फुडारांतल्या तंत्रज्ञानाक संतुलित पद्दतीन महत्व दिला. आमच्या विद्यार्थ्यांक नव्या वेवस्थेची जाण आसा. देशांतल्या शिक्षण तज्ञांनी संशोधन परिसंस्था घटमूट करपा खातीर कश्ट घेतल्यात अशें प्रधानमंत्र्यान सांगले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीन जाल्ल्या एके कार्यावळींत उलयतालो. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए
उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। नव्या शिक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी करपा खातीर गरजेच्यो सुविधा, मनीसबळ आनी प्रशिक्षण दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा। केंद्र सरकाराचे नवे शिक्षण धोरण शिक्षणाच्या सगळ्या पावंड्यार चालीक लावपाक गोंय देशांत पयल्या क्रमांकाचेर आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। अखिल भारतीय शिक्षा संगमाच्या गोंय विभागान केंद्र सरकाराच्या नवीन शिक्षणीक धोरणाचो 3रो वर्धापन दीस सांखळे रवींद्र भवनांत मनयलो। ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, सांखळेचे नगराध्यक्ष रश्मी देसाई, संचालक शैलेश जेंगडे, मनोज सावयकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आमचे सगळे टिचर्स हाजेर व्यवस्थित रित्या कॉन्सन्ट्रेट करून म्हाका ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर जबाबदारी घेतली जाल्यार निश्चित रित्या तेजे खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जावपाक शकता। खरें सहकार्य जे जाय ते टिचर्सां कडल्यान, पॅरंट्सां कडल्यान जाय जाल्यारूच आमी बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले। म्हाका दिसता ह्या 2 वर्साच्या फेजीत म्हणजे आमी जेन्ना म्हटलां की फावंडेशन 1, फावंडेशन 2 आनी देन फर्स्ट एडमिशन प्रसादान पुराय एक्सप्लेन करता आसतना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कशा पद्दतीन आसतली हें तुमकां एक्सप्लेन केलां। सुरवातीच्या घडीक म्हणजे फुडल्या पयल्या 3 वर्साच्या कदाचित डिफिकल्टीज आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चरची, डिफिकल्टीज आसतली ह्युमन रिसोर्सची, डिफिकल्टीज आसतली ट्रेनिंगाची, म्हाका खबर आसा। पण हाजेरूय जर मार्क करतले आसत जाल्यार आमी तेजी खंय तरी सुरवात करपाक जाय आनी ती सुरवात आज गोंयांत जाता हें पळयता आसतना बरें दिसता। म्हाका डायरेक्टरा कडेन कालच उलयता आसतना सांगताले की आमकां आत्ताच्या घडीक अर्जंटली टिचर्स दिवपाची गरज आसा। ताजेरूय येता एका म्हयन्या भितर आमी ताजेरूय सोल्युशन काडटा आनी एडिशनल टिचर्स ज्यांच्यांनी म्हणजे आपल्या स्कुलान नॅशनल पॉलिसी गव्हर्मेंट स्कुलान स्पेशली नॅशनल पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्या तांकां टिचर्स दिवपाचें काम आमी करता। ट्रेनिंगाचो पार्ट हो कंटिन्युअसली चलतलो फुडले वर्सभर, पण ताच्या खातीरय बी तुमी सगळ्यांनी ती ट्रेनिंग जर खूब बऱ्या पद्दतीन घेतली आनी इम्प्लिमेंट केली जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन जे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाक शकतले। एंड लास्ट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। आमकां जे गव्हर्मेंट स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय दॅट इज एन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली आनी ताजेर ऑलरेडी सर्वे करून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते क्रिएट करपाक आमी सुरवात केला। आणि इवन दो जे एडेड स्कुलांनी ज्यांच्यानी नॅशनल पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केला तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप ही तांची जबाबदारी आसा, पण तांच्यांनी ते करचें आनी ताका इन फ्युचर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द गव्हर्मेंट तो टायम टू टायम गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट हो सरकारा कडल्यानूय बी आमी दितले आनी हें दिवपा खातीर आमी फुडें। मणिपूर हिंसाचारा आड काँग्रेसीन काल पणजेन धरणे आंदोलन केलें। मणिपुरांत जाल्ल्या हिंसाचाराक लागून आतां मेरेन 181 जाणांक मरण आयलां, 300 जाण जखमी जाल्यात, 7,000 लोक बेघर जाल्यात। इतले सगळे जावन लेगीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाचेर कांयच भाश्य करिना। संसदेत लेगीत प्रधानमंत्री कांयच उलयना। ताका लागून जर 2024 परत केंद्रांत भाजपाचो सरकार आयलो तर गोंयचे मणिपूर जावपाक वेळ लागचो ना अशी टिका करीत काँग्रेसीन हे घडणुकेचो निशेध केलो। आयज दरेका मळार दादल्या वांगडाच बायलो फुडें येतात। कांय बायलो तर घोवाच्या हातांत हात घालून काम करतना दिसून येतात। हाचो अणभव सध्या दिवचले बाजारांत येता।
चर्मवाद्य दुरुस्ती करपी एका कारागिराक ह्या कामांत ताची घरकान्न मजत करता. चवथीचे फाटभुंयेर पंढरपूरचे कारागीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले आयल्यात. ताचे वांगडा ताची घरकान्न आसा. ही गो बायल सध्या वाद्य दुरुस्ती करपाच्या कामांत गुल्ल आसात. चवथीक 1.5-2 म्हयने आसतना सुनील धुमाळ हे फाटल्या सुमार 20 वर्सांच्यान दिवचले येतात. दुकान थाटून ते तबला, पकवाज, शामेळ आनी हेर वाद्यांची दुरुस्ती करतात. वाद्य दुरुस्ती करपाक लागपी सामान पंढरपूरच्यान घेवन येतात. गिरायकांक जाय तशें काम करून दिवपा खातीर यत्न करतात अशें सुनील धुमाळ सांगता. जाल्यार जमता ती दुरुस्ती कामां करून हांव घोवाक मजत करतां. मालकय आमी, गडी लेगीत आमीच अशें सुनील धुमाळाची घरकान्न मंदा धुमाळ सांगता. का आम्हाला काय आला तसं काय नाही, वाईट काय आलं नाही अजिबात आम्हाला. इथं कामच फक्त गिरायकाचं काम करण्याने आपले त्यांच्या हातात वस्तू हातात घेणे आणि पैसे घेणे, दुसरं काय नाही. अनुभव जसं वाईट असला काही शब्द आता पण जाणव नाही आम्हाला. काय नाही, गिरायक पण तसे चांगले गिरायकाचे म्हणजे कामापुरते पण गिरायक म्हणणार आम्हाला चांगले कोण द्या व्यवस्थित, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट असल्यामुळे काय माहिती पडलं गिरायकाने व्यवस्थित काम करून देतात. तबलेवाले पंढरपूरचे इथं त्यांचा अर्थ नाही, पैशाला पण मागच्या पुढे काय कमी जास्त करून देतात. बाकीच्या इतर ठिकाणी गेले तर जास्त पैसे सांगतात तिथं. तर ते नियमानं आम्ही फक्त आम्हाला मजुरी मिळेल विषयकडे झाला मला पैसे निघाले तेवढेच आमचे ऑफिस आहे, दुसरं काय नाही. पोटापुरती मिळतं आम्हाला जेवढे तिथे दुसरं काय नाही. काय बकरीचे चेंबर आहे पण पंढरपूरवरूनच आमचं समजा माल आमचं ते दुसरं काय चेंबर वापरत नाही. बकरी स्वीट चेंबर ते त्यांचं वाजायला चालत नाही. दुसऱ्या चेंबरा कुठला चालत नाही. बकरी स्वीट का चालत नाही. एकाने पंढरपूरवरून माल आणतो आम्ही वाद्य वगैरे समजे तिकडून घेऊन येतो. पण दुसऱ्या चेंबरा काय वापरत नाही, काय नाही. फक्त बकरी स्वीट चेंबरा वाद्याला चेंबरा बकरीचाच वापरतो. कारण काय ते बकरी चेंबरे पहिल्यापासून कुठे जरी गेलं तर बकरीचे चेंबरे वापरतो. फक्त येऊन जाऊन फक्त वाद्य दुसरं मोठं जनावरचे वाद्य असते, दुसरं काय नाही. शाळेत त्यांच्या वाद्याला बकरीच्या चेंबऱ्या चालतो. गोव्यात येतो पर जवळजवळ आता 20 वर्ष झाले. डिचिरोलीला आम्ही आमचे दुकान असते. प्रत्येक वर्षाला आम्ही येऊन आम्हाला धंदा व्यवस्थित होतो. तबले, डग्गे, पकवाज, सामळ, घुमटे, समाळाच्या रिंगा सगळ्या आम्ही म्हणजे व्यवस्थित सगळे जी दुरुस्तीचं काम सगळं करतो. रिपेरी मालक बी आम्ही, गडी बी आम्ही, दुकान बी आमचं. आम्ही म्हणजे ही करत नाही, म्हणजे कमी जास्त गिरायकाला कमी जास्त करून देऊन टाकतो. आपलं काय होलसेल दुकान नाही किंवा करणार बी आम्हीच देणार बी आम्हीच. मी माझ्या मालकांना मदत करते आपली हातभार म्हणून. आम्हाला गाड्याची मी संकट यायला म्हणून गाड्याची काय गरज लागत नाही. शाया घालते, रिंगा शिवते, परत समळ तयार करते, घुमटे बांधू लागते. बाकीचं काय किरकोळ कामाचं ते हाताखाली मी मदत करू लागते त्यांना. त्याच्यामुळे त्यांना काय गाड्याची गरज लागत नाही. मालक सगळं ट्युनिंगचं काम, पुढेचे काम, गिरायकांचे सगळे जिथे येतं म्हणजे हे व्यवस्थित गिरायकाला खुश करतात. ते गिरायक खुश झाल्याशिवाय काम त्यांच्या हातात येत नाही. ती गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे आशवेच्या रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्यार फोंडकुलां पडून रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक ताचो बरोच त्रास सोंसचो पडटा. फोंडकुलां पुरोवची म्हूण थळाव्यांनी आमदार तशेंच पंचायती कडेन मागणी केल्ली, मात ताचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें आनी रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सरकारचे भौशीक बांदकाम खाते जागृत आसा काय ना हे जर पळोवपाचें असले जाल्यार आशवे मांद्रे ह्या मुखेल रस्त्यार येवचें पडटलें. आयज आमी ह्या रस्त्या वयल्यान येता वयताना व्हडा प्रमाणान ह्या रस्त्याक खड्डे पडलेले आसा. खड्डे बुजोवचे ह्या खातीर थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन मागणी केली, आमदारा कडेन मागणी केली, पंचायती कडेन मागणी केली. पूण ह्या मागणी कडेन आयज मेरेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान ह्या रस्त्यांची वायट स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सरकारान आनी भौशीक बांदकाम खाते रस्ता विभागान ह्या रस्त्याची डागडुजी करची आनी परतून अपघात जावन जे दुचाकी चालक जखमी जातात तांचेर नियंत्रण हाडचे अशी ह्या माध्यमातून आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.
भाजपा युवा मोर्चा कळंगूट इंटर वॉर्ड फुटबॉल सर्तीन शेनवारा कोफुसांव जाले. आगरवाडो आनी कामुतीन वाडो प्रभागाची मॅच सुरू आशिल्ली. आगरवाडो पंगडाचे खेळगडे खंय बेट्टोच बोवाळ करताले. रेफ्रीन तांकां शांत रावपाची सुचोवणी दिल्ली, पूण सुचोवणी दिवनूय आयकूंक नाशिल्ल्यान रेफ्रीन आगरवाडो पंगडाच्या खेळगड्यांक रेड कार्ड दाखयले. ह्याच कारणाक लागून आगरवाडोच्या खेळगड्यांनी रेफ्रीच्या कानार मारले. पळयात हो प्रकार. शेनवारा दैनिक गोमंतक आनी कला संस्कृती संचालनालया वतीन वाळपय शारांत आयोजीत भक्ती संध्या ह्या कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण आदलो उपसभापती नरहरी हळदणकर हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार सत्तरी अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीचे चेअरमॅन वासुदेव परब, नगरगांव सरपंच संध्या खाडीलकर, गोमंतकाचे युनिट मॅनेजर सचिन पवार, अरुण पाटील, सपना सामंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या संगीतमय कार्यावळीन गोंयचे प्रसिद्ध गायक डॉक्टर प्रवीण गांवकर तशेंच गायिका पल्लवी पाटील, सिया पै, अश्विनी अभ्यंकर हांणी सुमधूर भक्तिगितां सादर केली. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे